63व्या गोंय मुक्ती दिसाचे फाटभुंयेर मुक्ती संग्रामात वांटेकार जाल्ल्या 15 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कार्याचो गोंय सरकारान भोवमान केलो। ह्या 15 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पहिल्या पिळगेक दरेकी 10 लाख रुपया दिवन गोंय मुक्ती संग्रामातल्या तांच्या योगदानाची गोंय सरकारान दखल घेतली। गोंया भायर रावूनय शेषनाथ वाडेकार आणि तुळशीराम हिरवे गुरुजींची फामील मुक्ती संग्रामाचे कार्यावळीक हजेरी लायतात, पूण गोंयच्या ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांनी सरकारी नोकरी घेतल्या ती मात हे कार्यावळीक हजेरी लायनात, अशी खंत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयली। ऐकात मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। पत्रादेवीचो स्मारक जाल्या उपरांत 74 जाणांची हिस्ट्री ही त्या प्रत्येक पिलराचेर ही कायमची ही त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर उरतली इतकें सांगता। आनी सदोदीत ते 74 जाण ह्या गोंयच्या इतिहासात पत्रादेवीच्या त्या पूर्ण स्मारकाच्या निमित्तांत सदोदीत इतिहासात त्यांची नोंद उरतली हांव इतकेंच सांगता। तुमचें योगदान ह्या गोंयच्या मुक्ती संग्रामात खूब व्हडलें आसा। गावस हे तशें न्हू, गावस हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार चांदेल पेडणे हांगा आसले। पेडण्या महालांतले कितलेशेच फ्रीडम फायटर्स हे हुतात्मे जाले, कारण पत्रादेवीक तेंकून आसलेल्या पेडण्या महालांत बऱ्याचशा लोकांनी त्या 1955तल्या युद्धात तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात सहभाग केल्ले। तातूंतले ते एक ज्यांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात थंयसरले सहकार्य करता आसतना ते 26 नोव्हेंबर 1955 ह्या दिसा तांचेर एटॅक जावन ते हुतात्मे जाल्ले। आज तांच्याय फॅमिलींतल्यान हांगासर आयल्या, तांचेंय खूब हांव अभिनंदन करता। बाळा धोंडो परब हांच्याय फॅमिलींतल्यान हांगासर आयल्या, तांच्याय सगळ्या फॅमिली वासियांकूय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता। लक्ष्मण नारायण वेलिंगकर हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या फोंड्या तालुक्यांतले, ह्या फोंड्या तालुक्यांतल्यानूय बी बरेचशे फ्रीडम फायटर्स खूब मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावपी आशिल्ले, तातूंतले ते एक हुतात्मा जाले। दुसरे काणकोण फॅमिली, आमी सातत्यात पेडणे आनी काणकोण ह्या दोनूय तालुक्यांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांचे फ्रीडम फायटर्स हातूंतल्यान योगदान आशिल्लें। तातूंतले ते केशव टेंगसे आनी परशुराम आचार्य हे बी हुतात्मे जाले। आज तांच्याय फॅमिलीचे मेंबर मुद्दामून काणकोण सांगून हांगासर आयल्या। आमी सातत्यात पळयता की म्हाज्या 5 वर्साच्या सरकाराच्या कार्यकाळात म्हणजे फ्रीडम फायटर्स हांकां पेन्शन आनी बाकीचे तर तेंचे आमी केन्ना खंयचोच इश्यूज दवरूंक ना, बट त्याच बरोबर गोंयांतल्या ह्या पुराय इतिहासात नोंद करी सारके कुंकळीचो उठाव आसतलो, पिंटोज बंड आसतलो किंवा आमी म्हणटा तशें राण्यांचो बंड आसतलो। दिपाजी राणे हांचो बंड हाका म्हणजे गार्ड ऑफ ऑनर हे कायमचे दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात केलो। म्हाका खूब अभिमान आसा, कारण सातत्यात जो देश आपलो इतिहास विसरता तो देश खूब फुडें वचूंक शकना, म्हणून ज्या प्रदेशात आपलो इतिहास न विसरप हेंच गरजेचो आसता। आनी म्हणून तर ह्या प्रदेशाचो इतिहास ह्या 21व्या शतकात सुद्दां आमकां फुडल्या जनरेशनाच्या मुखार दवरप ह्याच हेतूंतल्यान कुंकळीचो उठाव, पिंटोज बंड आनी राण्यांचे बंड हे आमच्या खातीर तितकेच म्हत्वाचे आशिल्ले। आनी हे 74 हुतात्मे ज्यांच्यांनी आपल्या प्राणाचें बलिदान दिलें हेंय बी गोंयच्या इतिहासात ते आतांच्याय पिळगेक समजप हें तितकेच गरजेचें आशिल्लें। म्हाका खबर आसा, म्हणून तर आयच्या ह्या 63व्या पूर्वसंध्येक आमी हो एक खरोखरच घरगुती कार्यक्रम आसा। ह्या कार्यक्रमात खंयसरूच स्टेज कार्यक्रम नासून ही तांकां दिल्ली आदरांजली आसा हुतात्म्या खातीर। त्या खातीर मना पासून त्या कार्यक्रमाक आमी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत सगळी कडल्यान ते हांगासर आयले। हांव आतांय पळयतालो की तांची म्हाका दोग-तीग जाणांनी रिक्वेस्ट केली की आमकां आमच्या घरांत नोकरी कोणाकूच मेळूंक ना। सरकाराच्या पॉलिसी प्रमाणे फक्त फर्स्ट जनरेशनाक नोकरी दिवपाक मेळटा, आमी ती सेकंड जनरेशनाक ओपन करूंकूय शकना। म्हाका खबर आसा, कारण सेकंड जनरेशनाक ओपन केली जाल्यार नोकरी मेळयल्यांचेच भुरगे परत एकदां नोकरी मागपा खातीर आमकां येतले। बट तरी सुद्दां हांव ते कन्सिडर करून बाकी तांकां ज्या गोष्टीची मदत करपाक जाता हांव कटिबद्ध आसा मुख्यमंत्री ह्या नात्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।